रामा काणकोणकराचेर एक ब्रुटल अटॅक जालो सारको आणि असो अटॅक आमी केन्नाच पळोवंक नासलेलो। आता रामा काणकोणकर कोण एक सादो मनीस न्हू, हो रामा काणकोणकर हो एक गोंयचो नामांकीत एक्टिविस्ट जो सदांच गोंयच्या मुद्द्यांचेर झगडटा। आयज आमी सगळे सिव्हिल सोसायटी आणि पॉलिटिकल पार्टीचे जे लिडर्स आहात ते आमी एक जावन हो आयज मुवमेंट तयार केलेलो आहा, गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर। सो आयज आमी सगळे मेळोन आयज आमी डिसायड केले की फुडें प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतली काय म्हणून। सो आयज ईच अँड एव्हरीवेअर जे त्या गांवांसून आवाज येता की रामांक जस्टीस जाय म्हणून, पूण आमी एक्टिविस्टांनी डिसायड केला की आमी गडबड कांयच करचे ना आणि आमी पुलिसांक त्रासूय करचे ना। पुलिसांक जावो तो टायम आमी दिल्लो आसा, 5 दीस तांकां जे कोण तेंच्यांनी जे क्रिमिनल्स आहा तांकां धरले तांकां 5 दीस तेंच्यांनी पुलीस रिमांडार घेतलेले आसा। फाल्यां 5वो दीस तेंचो तो अजून मेरेन आमकां जो रिप्लाय जाय तेंचे कडल्यान पुलिसे कडल्यान तो आमकां रिप्लाय जाय तसो मेळोंक ना। आता पुलीस आपल्या परीन इन्व्हेस्टिगेशन करता, कितें आमी हांकां पुरेपूर टायम दिल्लो आसा। आता आमकां कितें जाय, आमकां थरो इन्व्हेस्टिगेशन करून मास्टर माइंड हेतून कोण आहा तो आमकां जाय आणि पुलिसांनी तेचें नांव आमकां रिवील केल्लेलें जाय। कितें आमकां आमी पयलींच सांगलां की आमकां ह्या पुलिसांचेर विश्वास ना म्हणून, कित्याक तर हेच्या पयलीं आमी अशे खुबशे केसीस पळयल्या जे पुलिसां कडेन सॉल्व जावंक ना काय करूंक ना हें आमकां खबर ना। कित्याक अख्ख्या गोंयांक खबर आयज क्रायम रेट खंय पावलेलो आसा तो। सो आयज सगळो लोक डिमांड करता की थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावन जो कोण मास्टर माइंड आहा कितें तेका धरपाचो म्हणून। आता जाला कितें, आमकां आतां कळोन चुकला की पुलीस ज्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय त्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेशन काय करिना। कित्याक आतां तेंच्यांनी 11 जाणांक आपूण प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हणून तेंच्यांनी कितें दाखयलें। आतां प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हटल्यार ते रामा काणकोणकराक हॉस्पिटलान वचून मारतले, तुमी आतां प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हणून दाखयतात न्हू, जे कोण आहा तांकां धरा। हे आमकां आमच्या दोळ्यांक उदीक लावपाचो प्रयत्न करूं नाका। तुमी आतां लोकांक भुलोवपाक सोदता, कित्याक आतां तुमच्या आंगार येयल्लें आसा, हे कंट्रोल जायना, वयता थंय आवाज उठपाक लागला आणि तुमी हे डायवर्टूय करपाक शकना। हे डायवर्ट करपाचो प्रयत्न चालू आसा। कितें आतां हालीं 2 पॉलिटिशियनां मदीं झगडी दाखयतात, पूण लोक इंटरेस्टेड ना तेंची झगडी पळोवपाक। लोक इंटरेस्टेड आहा रामांक कोणी मारलो, कोणी ऑर्डर दिल्लेली कितें। सो आतां आमकां आनी एक मुद्दो कळ्ळा की रामा जे दिसा ते रेस्टॉरंटान जेवपाक बसलेलो त्या टायमाचेर फाटल्यानसून कोणी येवन तेचो एक फोटो काडलो आणि ताका म्हणपाक आपूण तुजो फोटो काडिना, आपूण त्या मेनूचो फोटो काडटा म्हणून। कितें सो तेका रामांक सांगपाची गरज नासलेली, त्या मनशाक रामांक सांगपाची गरज नासलेली की बाबा रे तूं आपलो फोटो कित्याक काडटा काय म्हणून। कितें सो आतां जाला कितें, पुलीस त्या रेस्टॉरंटान गेले, आमी विचारता तांकां पुलिसेंक तुमी जे कॅमेरा चॅक केले, कोणी फोटो मारलेलो ते कळ्ळा तुमकां, परत तुमकां आनी एक 48 वरां दिता आमी तुमकां 48 वरां दिता त्या मनशाक जेणे रामाचो फोटो मारलो आणि तो फोटो मारून तेणी कोणाक धाडला आसतलो तो चॅक करा म्हणून। कितें आमी पुलिसाक पुरेपूर कोऑपरेट केल्लेले आसा। आमी अशें केन्नाच म्हणूंक ना की सडनली आमी बंद करतले म्हणून ना, पुलिसांकूय टायम दितले आमी कितें हे सरकाराकूय टायम दितले। कित्याक आमी ते दिसा जे दिसा सीएमाक वचून मेळ्ळे, सीएमान आमकां खबरी सांगून कितें आमकां सांगलें की तांकां NSA लायतलो, हे लायतलो, जाता इतलें एका पुलीस प्रोटेक्शन मेळटलें, सगळें आमी मान्य केलें। कितें पूण रामाचेर हो मास्टर माइंड अटॅक कोणी केला कितें हेची चौकशी सीएमान आमकां करतलो म्हणून ती पुरेपूर व्हडलेशें आश्वासन दिवंक ना। कितें तेणी सांगलां आपूण क्रिमिनल, हे बुराट्यांक धरून फायदो ना, तांकां धरले ते दिसा 5 जाणांक धरलेले, मागीर 2 जाणांक धरले, आतां तेंच्यांनी 11 केले हेचे। ही भूल भुलैया गेम आमचे कडेन करूं नाका, आमकां नाका ते, आमकां बुराटे नाका, आमकां इसवण जावो, जेणे ही ऑर्डर दिल्या कितें तो मनीस आमकां जावो आणि आमी 48 वरां दिता परत तुमकां की तुमी तो मनीस सोदून काडा जेणे फोटो मारलेलो तो मनीस सोदून काडा। कित्याक पळय आमी तुमकां आमचे कडेन जाता तितले आमी तुमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा आणि त्या इन्फॉर्मेशनाचो पुरेपूर फायदो घेवन तुमी त्या मनशाक सोदून काडपाचें पुलिसांचें कर्तव्य। जायना जाल्यार गोंयच्या लोकांक सांगा, गोंयचे लोक एका पांयार उबे आसा, गोंयचे लोक एका पांयार उबे आसा कायदो आपल्या हातीन घेवपाक, आणि हांगासर कायदो हातीन घेवपाक लोक फाटीं रावचे ना। कितें सो हांव म्हाजें स्टेटमेंट आतां काबार करता हें सांगून की गोवा पुलिसान जाता तितले बेगीन मास्टर माइंड कोण हो सोदून काडपाची गरज आसा आणि इन्व्हेस्टिगेशन तुमचें थरो सारकें इन्व्हेस्टिगेशन जायना अशें आमी आयकोंक येयलां। सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करा, कोणी फोटो मारला तो मनीस आमकां जावो, 48 वरां दिता, त्या 48 वरां भितून
जर तो मनीस मेळना जाल्यार फुडली कितें एक्शन आसतली ती आमी 48 वरां नंतर आमी सांगतले.